वकील घेनासतना 75 वर्सां पिरायेचो शेख मंसूर कादरी स्वताच हायकोर्टात केस लडोवपाक मुखार सरला. तोय बीन हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुस्लीम भावा आनी भयणां खातीर. त्यांचो जिणेचो निमणो प्रवास सुखाचो जावचो म्हणून तांकां सगळ्यांक मरणा उपरांत पुरपाक वा लासपाक जमीन मेळची म्हणून त्या खातीर गोंयांक जाय 265 दफन वा दहन भूमी. हायकोर्टान त्याचो अर्ज मानून घेतला. गोंयांतल्या 191 पंचायतींनी हिंदू खातीर 43 मसणभुंयो, क्रिस्तांवां खातीर 50 शिमित्री जाल्यार 172 कब्रस्तानांचो उणाव आसा. ते खातीर सगळ्यांत पयलीं शेख मंसूर कादरी पंचायत संचालनालया कडेन गेलो. तेणें कानामनार घेतलें ना. मागीर गोवा ह्युमन रायट्साक अर्ज केलो. तेणी मुख्य सचिवाक आदेश दिलो, पूण तेणें कानार केस काडले. उपरांत तो गेलो राज्यपाला कडेन. तिणें परत मुख्य सचिवाकच चवकशी करपाचो आदेश दिलो. ती बी फायल हाल्ली ना. उपरांत तो गेलो सरळ दिल्ली अल्पसंख्य आयोग मंत्रालया कडेन. कांयच उपयोग जालो ना. देखून आतां तो स्वताच वकील घेनासतना हायकोर्टात गेला. 7 ऑगस्टाक घाल्लो तेचो अर्ज बुधवारा कोर्टान दाखल करून घेतला. 11 डिसेंबराक तेचेर सुनावणी जातली. हांव हायकोर्टान PIL एक फायल केला की शॉर्टेज ऑफ क्रिमेटोरियम फॉर हिंदूज, सेमेंटरी फॉर द क्रिश्चियन्स एंड कब्रस्तान फॉर द मुस्लिम इन 191 विलेज पंचायत. सो लास्टाक ऑगस्टान 7 तारखेक हांव एक PIL फायल केलो, इन पर्सन फायल केलो. ते स्क्रुटी जाल्या मागीर आज तेजी डेट लागली म्हाका फॉर द एडमिशन. तर हांव म्हाज्या वांगडी वचून कितें जेन्ना म्हाजी डेट येयली हांव उबो रावलो आनी डबल बेंचे कडेन केस येयली, कित्याक इट इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रायट ऑफ आर्टिकल 21. सो हांव जुजाक सांगलें सर की 2 डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यू करून सुद्दां गव्हर्मेंट कांयच करना आनी मळे घेवन आमकां भोंवपाक पडटा 8-8, 9-9 किलोमिटर, हिंदू आसूं किंवा मुसलमान आसूं किंवा क्रिस्तांव आसूं. हो प्रॉब्लेम आमचो आहा आनी आमी तुमच्या कडेन न्याय मागपाक. तर मागीर हेजी म्हणपाक लागलो उठून एडवोकेट जनरलान की आपल्याक कॉपी पावूं ना आनी हांव थंय कॉपी दिली. मागीर तेणें डायरेक्टीव दिले की आपल्याक आपूण 11 डिसेंबराक केस हियरिंगाक दवरता. कळ्ळें? त्याज्या पयलीं तुमी गव्हर्मेंटान ह्या बद्दल तुमी कितें केलां आनी कितें करतले आपल्याक इन डिटेल रिप्लाय जाय. इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ 3 कम्युनिटीज बिकॉज गव्हर्मेंट इज मेकिंग द मेनी प्लॅन. वाय दे आर नॉट द प्रोवायडींग लँड टू दी डेड बॉडीज for the disposals. When we are giving 2 lakh square meter for every village taluka for football ground, making the second airport of 8 lakh square meter, here they cannot provide the lands. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया.